आज कोविड-19 लागून गोंय राज्य अत्यंत गंभीर परिस्थितींतल्यान वता। काल आमी पळयलें की एकाच दिसाक 6 जाण मरण पावले आनी तातूंत भितर 14 वर्सांचें एक भुरगें। आज सकाळीं आतांच बातमी आयल्या की आनी एक मनीस मरण पावलो। म्हणजे काल सांजे पर्यंत 33 डेथ जाल्ले आनी आयचो डेथ धरलो जाल्यार 34 डेथ जाले। ही म्हज्या कोतान अत्यंत गंभीर स्थिती आसा। गोंय राज्य खंयच्या डायरेक्शनान वता हाजेर आमी सगळ्यांनी विचार करपाक जाय। फाल्यां विधानसभेचें एका दिसाचें सेशन आसा। आमी प्रत्येक खेपेक मागणी केल्ली की कोविड-19चेर एक व्हायट पेपर सरकारान काडचो, इकॉनॉमीक सिच्युएशनाचेर एक व्हायट पेपर सरकारान काडचो आनी प्रजेक सांगचें की कितें परिस्थिती आसा ती। तरी आसतना आमच्या मागणेचेर सरकार उजरो विचार करना। पयर जेन्ना बिझनेस एडवायजरीची कमिटीची मिटींग जाली तेन्नाय हांवें मागणी केली की विधानसभेत सगळ्यांत पयली गजाल जर जावपाक जाय जाल्यार तें कोविड-19चेर डिस्कशन जावपाक जाय। आज ही परिस्थिती कितें जाल्या आनी ताजेर कितें विचार आसा हें स्पश्ट विधानसभेत जावपाक जाय। कारण ही जी भुरग्यां आज पळयतात आमी काल ते 14 वर्सांचे प्रॅक्टिकली प्रत्येकाची भुरगीं जाणटे मनीस कोणी येता ते समाजाच्या प्रत्येकाचे आवय बापूय ही परिस्थिती कोणाचेर येवपाक शकता, कोणाच्याय भुरग्याचेर येवपाक शकता, कोणाच्याय आवय बापायचेर येवपाक शकता। आनी ताचो जर आमी विचार केलो ना जाल्यार लोक सगळे म्हणटले आमकां निवडून दिवन कितें फायदो जालो। आनी विरोधी पक्ष नेतो म्हणून म्हाका लोकांचे फोन येतात। लोक म्हणटात तुमी कितें असेंब्ली करतात आनी कितें करतात अशें प्रत्येक जाण विचारता फोन मारून आनी रागान उलयता सामको। तो कितें हें गरजेचें म्हणटा आनी म्हणून म्हाका दिसता फाल्यां विधानसभेत जर कितें जावपाक जाय जाल्यार पूर्णपणे कोविड-19चेर डिस्कशन जावपाक जाय। जाल्यारच खऱ्या अर्थान विधानसभेचें जें सेशन घेतात पयलीं म्हणजे हें सेशन एक दिसाचें ठरयलां। आमी म्हटलां की कोविड-19 लागूनच सभापतीन म्हटलां की एक दिसाचें सेशन करया आनी त्या एक दिसाच्या सेशना सुद्दां जर कोविड-19चेर जर डिस्कशन ना, कोविड-19चेर जर चर्चा ना, लोकांक कशें वाचोवचें, लोकांची परिस्थिती आज कितें जाल्या, कोविड सेंटराची परिस्थिती कितें हाजेर जर डिस्कशन जायना जाल्यार मागीर त्या सेशनाक अर्थ कितें उरलो अशें म्हाका प्रामाणीकपणान दिसता। म्हणून हांव सरकारा कडेन मागना की सरकारान हाजेर ताबडतोब विचार करचो आनी सगळ्यांत पयलीं कोविड-19चेर डिस्कशन विधानसभेत घडोवन हाडचें।